Semnya bedong chaplida Stuti तुझे गायता हमें तुरबेदा भक्ति उर्बेदा आज सकाळी या मिसाच्या बलिदाना वेळार मिसान दिल्यांत संतोष आणि डारिया स्क्वेरा दवाकर गंजावन तांच्या काजारीच्या जिनेच्या 25 वर्सांच्या उडासाक क्लॉड फर्नांडीस आणि कुटाम दवाकर गंजावन आंजेलो रुतावन सॅन्ड्रा मारिया क्रास्ता दवाकर गंजावन गिल्बर्ट लोबो कुलशेकर 73rd बर्थडे दवाकर गंजावन हे मीस दिना तशेंच लिजा लोबो बेंदूर दवाकर गंजावन हे मीस दिना आज सकाळी आसऱ्याच्या निवासांक ब्रेकफास्ट दिल्या संतोष आणि डारिया शिकवेरा बेंगलोर तांच्या 25 वर्सांच्या काजाराच्या जुबलेवा संदर्भात तांचो आमी उपकार बाबडता आनी तांकां आमी बरें मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचेनो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या वर्त्या दिसा एकूटाम जावन जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब संभ्रमो आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती जेजू परी उदार मनाची जावन आमकांच हेरांक दिवंक उलो दिता युकरिस्त जेजून आमकां दिल्ले मलादीक दायज जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त पापा उर्बानान 1964 इसवेंत पवित्र सभेंत संभ्रमूक सुरवात केल्ले आज हे फेस्त आमी संभ्रमतना जेजूच्या जिवितांतावन प्रेरीत जावन सेवा दिवचे समुदाय रुपीत करूंक आदार मागया मोगाच्यानो जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आमी आचरण करता ह्या संदर्भी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खुद्द जावन जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत हजर आसा आनी आज आमी जेजूक सेवत आसतना आमच्या जिवितांत जेजून सदांच रावोंक जेजून सदांच आमच्या जिवितांत आसूंक आमी आशा दवरया आनी मागया हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया देवा मुखार हात जोडून आमचें उणेपण आमची पातकां उसारून हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आतां आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच संकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन Sumia kablukan Krista kablukan Krista kablukan Sumia kablukan Sumia kablukan Mahima 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 Deva Bhut Sarni Ani Shanti
Raja istan somsari सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो होय बाबा पासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे गीता पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सोमिया जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो आज आपणचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सुडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों जे तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप. सलेमाचो राय आनी परमोन्न देवाचो येजाक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनाक तुजे आधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या चर अस्तूचो तांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचे उतार हे अक्षय उडोवकार. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सजनाक्यास तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सजनाक्यास मुझ्या सम्यम सर्विस्पुरान सांगले बस्तू मुझ्या उजव्या पाडोकन तुझ्या तुझ्या पायांतळा हांवें घालीस. तू मेल्किसेदेकाच्या
वर्गा परमाणे स्वस्नाग्यास पवित्र तुका पृथ्वी लभलेल्या दिसा तुझी पोरस संतोषान तुझी सेवेक लागतली फांतेच्या दुवा बरे हांव तुका दितलो तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे स्वस्नाग्यास तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे स्वस्नाग्यास सांब पावलून कोरीतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जे कितें सुमया लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जेजून तो परदेन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोवटी ते तुमी पियेतात तितले पोवटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोवटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोवटी सुमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव तो सर्गीतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा सुमी. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू देवाच्या राजाभिशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जमची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरसी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा, देखून लोकां जम्यांक तूं दान सोड. भोंवतणीच्या हाडल्यानी आनी बाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हूण खाण मोला घेजय जालें. दादले चड उणे 5000 जातीत म्हणयेत. तवळ जेजून आपल्या शिसांक म्हण सांगलें, लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सकड खावन दादोशी जालो. सडीत उरिल्ले कुडके एकठांय करतना 12 धालीं जातीत तें तांणी भरून काडले. देवाचे उतर हे. भगवंती तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत जेजू आयिल्ल्या वेळार ताका एक आशा आली, कठीण आशा.
ती आशा खंयची गे म्हळ्यार लोकां सांगाता जेवची. एक दीस गलिलेच्या सरोवरांतल्यान तो चलोन वतालो आनी थंयसर ताणें पळयलें पेद्रूक आनी आंद्रेक बाबावांक. ये म्हज्या फाटल्यान म्हणाले तो ताका. तांची ताका गरज आसली, जेजूक गरज आसली. आनी मुखार वचून इल्ले वेळ मुखार वता आसतना थंय ताका जेबेदेवाचे आनी दोग पूत मेळ्ळे. दोनी दवरून झाडां समा करताले, मासली विंगड करताले. आनी ते आंद्रे आनी जुआंव ते जेबेदेवाचे पूत बाबाव. आनी हांकां ताणें म्हणलें येया म्हज्या फाटल्यान. आनी पळयत पुस्तक सांगता ते वचून ताचे सांगाता रावले, जेजू सांगाता रावले. जेजूक तांची गरज आसली, जेजूची आशा आसली मनशां सांगाता रावूंक. माथेवाच्या 9व्या अध्यायांत 9 वळींत एक दीस जेजू पाशार जाता आसतना वाटेन पाशार जाताना तो पळयता वयर बसुल्लो सुंका कट्यार बसुल्लो माथेवा म्हणलो माथेवा ये म्हज्या फाटल्यान. ताचे माथेवाची ताका गरज आसली. आनी तो तितले मात न्ही, तो ताच्या घरा जेवणाक गेलो. आनी तुमी जाणात जेवणाक गेल्ल्या वेळार तें आसल्यानी म्हणलें थोड्यांनी वो पातक्या सांगाता जेवंक आयला, हांव पातक्या सांगाता जेवंक आयला. वो एक व्हडलो मनीस गे प्रोफेत खंय, प्रोफेत जाल्यार असो परत येता ह्यांच्या पातक्यांच्या घरा. जेजू मागीर म्हणटा म्हजी आपणाची गरज आसा कोणाक, पातक्यांक गरज भाग्यवंतांक हांव आपोवंक आयिल्लो न्ही. आनी अशें मनशां सांगाता रावची एक आशा ताका कठीण आसली. आनी आमी लुकाच्या 19व्या अध्याय 19th चॅप्टरांत वाचता जेजू एक फावटी व्हडल्या लोकांच्या कठीण चलोन वतालो. आनी चलोन वताना ताका जाक्यो म्हणलो त्या गुंपाक त्या पंगडाक येवंक प्रयत्न करतलो, पूण तो मोठो कास्ताचो देखून जेजू पळोवन ताका जावना. तो धांवन वचून रुमडीच्या रुखार चडलो. आनी रुमडीच्या रुखार चडोवन जेजू पळोवंक सकला पडून आसतना जेजूनच ताका वयर पळयलें. आनी जेजून म्हणलें ताका जाकेवा आज तूं सकला देंव, आज म्हाका तुमगेर येवचें. जेजूची आशा पळया, लोकां सांगाता वचोंक, जेजू लोकां सांगाता रावोंक, आज म्हाका तुमगेर येवचें, आज म्हाका तुमगेर येवंक. आनी अशें आमी पळयता जुआंवच्या 11व्या अध्याय 15व्या वळींत लाजर ताचो इश्ट मोरान पावल्लो. मोरान पावल्ल्या वेळार जेजू त्या गांवांत नातलो, ताच्या घरा लागीं नातलो, तो पयस आसलो. आनी तो म्हणालो आमी जुदेयाक या म्हणालो ताच्या इश्टिसांक. आनी ताचे शिश्ट म्हणाले जुदेयाक मात्र वचनाका, ते मनीस तुका पात्रोंक तयार आसात, ते जुश मारूंक रेडी आसात. आनी ते आसच्या पैकी तोमासान म्हळें आमी जेजू सांगात वचून मोरया म्हूण सांगिल्लें आसा. जेजूची एक आशा लोकां सांगात. आनी उपरांत तो म्हणालो लाजर मोरान पावला म्हण तें खबर आसली. मागीर तो कितें म्हणालो गे म्हळ्यार आमी ताचे सरसें वचोया, आमी ताचे सरसें वचोया. आनी अशें जेजू लाजराच्या घरा वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लें घडीती आमी वाचता. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाक एक आशा आसली, पोरण्या सोल्ल्यांत देवाक एक आशा आसली. उत्पत्ती पुस्तकांत 3ऱ्या अध्याय 9व्या वळींत आमकां तो ह्या पयल्या मनशांनी आदावन येवन पाताक केला मात्र ती बियान वचून लिपोवन रावली. आनी आनी देवान आपयलें मनशाक आपयलें आदाम आदाम. तो म्हणालो हांव लिपोवन रावलां न्ही, तूं म्हाका तूं चलतना तूं ह्या बागेंत चलतना म्हाका तुजो आवाज आयकलो. देव मनशां सांगाता रावता म्हणलें आनी एक निदर्शन. देव मनशां सांगाता चलोवंक, मनशां सांगाता रावोंक, मनशां सांगाता जिवोवची आशा देवाक पोरण्या सोल्ल्यांत आसलेली म्हणलें आनी तो आमकां स्पश्ट जाता. भुमी वैकुंठान देव मनशां सांगाता चलतलो. तुज्या मेटांचो आवाज हांवें आयकलो आदाम म्हणटा.
तर देवाची आशा मनशा सांगाता रावची. देखून देवान तोवळ प्रोफेतान धाडलें, तोवळ व्हडल्या प्रोफेतांक धाकट्या प्रोफेतान धाडलें. देव मनशा सांगात आसा म्हूण दाखोवंक. इसाया प्रवादी, जरमिया प्रवादी, आमोस प्रवादी, योना प्रवादी हे सगळ्यांनी येवन लोकांक सांगिल्लें कितें म्हळ्यार सर्वेस्पर देव तुमच्या संगात आसा म्हणून. निमाणें देवान कितें केलें हें सगळी समाज जायनातलें पळोवन तो कितें म्हणलो की म्हळ्यार जो आमच्या 3ऱ्या अध्यायान 11व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्याच एकाच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्याक कोणूच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बागा ताच्या मारिपा संवसाराची सोडवण जावच्याक. तर देवान ह्या संवसारीन ताच्या लोकांक सांगाता येवंक लोकांची सोडवण करूंक, सोडवण करच्या खातीर, ताका झर्ती करच्या खातीर न्ही, बागार ताची लोकांची सोडवण करच्या खातीर निमाणें ताच्या पुताकच धाडलो. मनशां सांगाता तूं राव. आनी आज आमी जेजून मनशां सांगाता रावचें एक व्हडलें गडीत हें फेस्त आमी आचरण करता. जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त म्हळ्यार जेजून आमच्या सांगाता रावचें आसा, आमच्या सांगाता आसा म्हणून सांगचें हें एक फेस्त आज आमी व्हडा संभ्रमान आचरण करता. जेजून हो संवसार सोडून वयच्या पयलें आयच्या 2ऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. हें वाचप कुरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या कुरिंथकारांक बरयलेल्या 11व्या अध्यायांत आमकां 26व्या वळींत आमकां हें वाचूंक मेळटा. ताणें उंडो घेतलो, जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन देवाक म्हणली ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, तुमचे पसत दिवची. कितें व्हड हें एक गडीत. आनी उपरांत तो म्हणलो ही म्हज्या रक्ताची काल्स, ती तुमी पियेयात, ही तुमकां सोडवण करतले. आनी उपरांत ताणें म्हळें हे म्हज्या उगडासाक करात, हे म्हज्या जेजूच्या उगडासाक आज आमी हें करूंक हांगासर आयल्या. हें भाग आमकां मात्र मेळना. जेजूच्या उगडासाक आमी सदांय करूंक. आनी आज तोच जेजू ह्या उंड्यांत आनी वायनान तो खरोच हजर आसा म्हणलें आमी उडास दवरचें. आमी एका फोंडा कडेन मोरनाच्या सिमेस्त्री फोंडा कडेन वेता. त्या फोंडा कडेन तांत वयर बरोवन आसता, एक नांव बरोवन आसता. हांगासर तो असलो मनीस, असली व्यक्ती फोंडांत ताका पुरला म्हणून इन मेमरी घालतात. तें एक मेमरी मात्र, तें एक उडास मात्र. तो थंय धूळ जावन गेला ताचो उडासाक मात्र. पूण जेजून ताच्या उडासाच्या एक स्टेप सेड तो नीज जावन खरोच जावन आमच्या सांगात आसा म्हणलें तें ताणें आमकां आज ह्या वाचपांत दाखोवन दिलां. मोगाच्यान उंडो आनी वायन आमी हांगासर हाडटले आमी थोड्याच वेळान. आनी तो बदलून जेजूचे मांस आनी रागात जावन तो आमकां तो पाटीन दितलो. आनी जेजूचे मांस आनी रागात जावन आसा जेजूच्या सगळ्या जिविताचें, ताचो निरास, ताची बेजाराय, ताची कंत, ताणें वारयले रागात, ताणें काडिल्ली वावंट, ताणें केल्लें प्रयत्न, हें सगळी जेजूच्या उंड्यांत आनी ह्या उंड्यांत आनी वायनांत हजर जाता. आनी ती कूड इतली गायिल्ली, ती कश्टाल्ली, ती कुर्सार मरण गेल्ली ती कूड आज ती पुनर्जिवंत वैभवी जाल्या. आज ती वैभवी कुडीचे पुनर्जिवंतपणाचें गडीत ह्या उंड्यांत आनी वायनांत आमी आचरण करता आनी ती आमी सेवता. आतां तुमकां एक सवाल आसा. तुमकां कितली आशा आसा जेजू कण घेवंक? देवा कितली आशा आली तुमच्या सांगाता रावूंक? जेजू कितली आशा आली तुमच्या सांगाता रावूंक? आतां तुमकां कितली आशा आसा जेजू सांगाता रावूंक? ह्या सवालाक आमी जाप दिवची जाल्यार त्यो खोडकाराची काणी आमी आयकुची बरी.
ते कोडकार लुकाच्या 5व्या अध्यायांत 12 तावन 16 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. एक कोडकारा जेजूक पाशार जाताना वाटेन पाशार जाताना मुखार मेळ्ळो. कसलो कोडकार? गाय बांदुल्लो न्हय, कुसुल्लो. आनी जेजूक पळयतस तो सायबा तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका तूं नितळ कर. ताची आशा आसली जेजून म्हजे थंय येयचे, म्हाका ताणें गूण करचे. थंयसर एक आशा, सायबा तुका खुशी आसा जाल्यार आज म्हाका आसा गे ती आशा. त्या कोडकाराक आसलेली ती आशा, सायबा तूं आज म्हज्या काळजांत येवन राव. ते चिंतून हांव मिसाक आयलां गे हांगा. लुकाच्या 8व्या अध्यायांत आनी गडीत आसा 3 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां तावन कस्तून आली. सबार वैजां कडेन गेली, दाक्तरांक बसून मेळ्ळी, पूण पिडा तिका गूण जायनातली. तिका एकच आशा आसली, हांव वचून जेजूचें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो. ताचे हात आपडूंक न्ही, पांय आपडूंक न्ही, ताचे माथे आपडूंक न्ही, पूण ताचें आंग वस्तूर आपडूंक. असली एक आशा दवरून ती आयिल्ली. त्या लोकांच्या कटी भितर ती येवन जेजूक तिणें आपडलें. जेजू फाटीं गुवन म्हणालो म्हाका कोणी आपडलें. पेद्रू म्हणटा, सायबानो तुका इतलो लोक हांगासर तुज्या आंगार पडटा आनी तूं विचारताय कोणें आपडलें म्हणून. असले भियान कांगाल जाल्ली स्त्री जेजू मुखार कालतेपणी म्हणटा. ती गूण जाता आनी बरी जाता. तिची आशा आसली जेजूक आपडूंक. आज खंयच्या आशेन हांव आयलां? जेजूक एक आशा आसली. लुकाच्या 12व्या अध्यायांत 15व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगात जेवीचे म्हणून हांव भोव चड आशिल्लो. हें जेवण तुमच्या सांगात जेवीचें म्हणून मरच्या आदीं ताका ती आशा आसली. हें जेवण जेवूंक तुमच्या सांगात जेवंक हांव भोव चड आशिल्लो. एक आवय आमी पळयता घरा भुरग्यांक जेवंक दिता. हांडयेन धरता, एका हातान प्लेट धरता आनी भुरग्याक खावयता. भुरगें खावयतना तोंड ताणें येणें बरोबर व्हरता. भुरग्याक खावंक आशा तासाना, मन तासाना भुरग्याक. हांगासर कोणाक आशा आसता? आवयक आशा आसता. त्या भुरग्यान खायचें, त्या भुरग्यान बरें जायचें, त्या भुरग्यान मोठें जायचें, त्या भुरग्यान बरें जिवांत आसाचें म्हणून आशा आसता. आनी आमची गत तीस आमकां तोंडाक दितना आमी तिशेन व्हरता आनी इशेन व्हरता. आमची आशा तितली मात्र आमकां खावंक नाका. आमकां एका तराची भूक येना. भूक ना, कसली भूक ना, अत्मीक तराची भूक आमकां ना. देखून आमी आज कितें करया? आमी फवत रितीन जेजू काणगो प्रयत्न करया. कोण जेजूक फवत रितीन काणगे ना ताका कितें जाता? जो आमच्या 13व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा 30 वळींत. तो जेवणार आसतना जुदास आसलो जेवणार आनी ताणें सकणाक उंड्याचो कुडको भिजोवन दिलो आनी जुदासाक दिवन कुडको भिजोवन दिवन तक्षण तो भायर गेलो. तुरत्तान भायर गेलो म्हणटा, तुरत्तान. आनी वांजेलाचें उतरां आसा तें गेल्या उपरांत तो व्हड रात जाल्ली खंय भायर रात जाल्ली वय, पूण जुदासा जिवितांत ती रात जाल्ली. आनी नापसंद रितीच्या चिंतपान ताणें ती सवरल्या वरवीं नापसंद ताच्या जिवितांत ताका कितें करूंक आसा म्हणल्यार तो जाण आसता जाल्यारय तो उंडो ताणें केलो. आनी तो केल्ले वरवीं ताका कितें जालें? ताचेर माल दिसांव पडलें. आनी आमी जाणा तो वचोन गळपास काडून मेलो. देदेस्पर जावन गेलो. तो निराशी जावन गेलो, बेजाराय जावन गेलो. म्हज्या मेस्त्रीक हांवें होगडायलें म्हूण तो असल्या चिंतपान तो गेलो.
देखून जेजूक आमी काण घेताना फवत रितीन काण गेल्यार मात्र आमकां तसो फळ मेळटा. फवत रितीन आशा आसून आमी घेवंक जाय. एका मिसाक आमी हांगासर येता, खंयच्या आशेन आमी हांगासर बसता, कितल्या मापान हो सरमाव आमी बरें करून आयकूंक प्रयत्न करता, आनी कितल्या मापान जेजूच्या ह्या मिस्तेरांत येवकरिस्तांत आमी हजर जावंक प्रयत्न करता. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत रात जातली, बेजाराय, खंत, निरास सुखची ना. तशें जावचें नाका. कित्याक जेजू कोण खाता, ताका कोण सेवता, ताका सस्नाचें जिवीत आसा ह्या संवसारांत आनी उपरांत ह्या मेल्या नंतरय तें आसा. नाजाल्यार जुदासाचे जिणेंत सैतान आयिल्ले बरी आमच्याय जिणेंत सैतान येतलो. फावो त्या रितीन, फावो त्या मानान, फावो त्या गौरवान, फावो त्या आशेन आमी जेजूक सेवंक प्रयत्न करया. देखून क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आमी जाप दिवंक आमेन म्हणून आमी शिकूंक जाय. आनी क्रिस्ताची कूड आमी आयकताना कितें याद ती उसारता की जेजूची कूड हांवें आमची जेवसमची, कोणाची न्ही. तर जेजू म्हजे काळजांत येताना कित्याक म्हाका ताका जाप दिवंक जायना. ती जाप दिवंक की हांवें आसल्यांत म्हाका कळीत जाता म्हाका कितली आशा आसा जेजू काण घेवंक. आज तर ह्या संगतींत आमी गमान दिवया आनी देवाचो आदार मागया. एवकरिस्ताची मस्त आजापां जाल्यान एका ल्हानशा यंग सेंट, कंप्युटर सेंट कार्लो आकुतीस म्हणल्यान ही सकड आजापां ओट्टू केल्यान 136 आजापां आसात एवकरिस्ताची सगळ्या संवसारांत जालेली आजापां. एक ल्हान आजापां सांगून आयची चिंता हांव वाकेर करता. हें आजाप जावन आसा एकलो ह्या जाकासलो. तरी पोटी मीस भेटयताना उंडो आनी वायन वयर उखलतना ताका एक दुबाव येतालो. जेजू आत तूं खरोच हजार आसा गे ना गे म्हणून. हरे पटीन तो कश्ट जातालो. कश्ट इतले येताले ताका ह्या उंडो साक्रिफीस हांव भेटयता पूण म्हाका जिवितांत म्हाका संतोश ना, बेजारयत आसा. देखून तो एक यात्रेक पयना गेलो, रोमाक इटलीक यात्रेक पयना गेलो. आनी एक दीस एका आयतारा ताका चापलांत मीस भेटोवन आयलो. आनी मीस भेटयता आसतना त्या दिसाय तो उंडो वयर उखल्लो. वयर उखलतना ते नीज मांस ताच्या हातांत मेळ्ळें ताका, मांस आनी रगा ताका मेळ्ळें. तें आसलें पळयलें थोड्यांनी आनी कितें घडलें नांव म्हणलें सगळ्यांक आजाप जालें. डॉक्टरांनी परीक्षा केली, ब्लड ग्रूप खंयचोय म्हणलें तांकां कळ्ळें. खंयचें कोणाचें कसलें मांस म्हणलें तें समजलें. आजुनूय तें आसा प्रिजर्व केलां. आनी अशें त्या जाकाक त्या दिसा ताच्या जिवितांत एक नवें जिवीत ताका मेळ्ळें. एवकारिस्तांतय आमची पातयणी आसा जाल्यार आमी मागल्लें आमकां मेळटा. कोणाक जर तर कितेंय मेळोंक जाय, कितेंय गरज आसा, तुमी ते एवकारिस्ताच्या बलिदानाक घेवन मागयात. हाच्या की व्हडलो साक्रिफीस दुसरो ना, हाच्या की व्हडलें मागणें दुसरें ना. सकाळींचे बेटोनी बावाट बरोसो मोगसी मागणी भोव अपुरबायाची मागणी पवी सभेन आमकां दिल्ली. पूण व्हडलें मागणें, व्हडलो साक्रिफीस मिसाचें बलिदान. कित्याक जेजून केल्लो साक्रिफीस, जेजून भेटयलो साक्रिफीस आमी तो हर एक फावटी भेटयता. नावाडीक बेनीन हिन तो इवँजेलिस्ट पास्टर, तो जायते रितीचे ताणें मिरेकल्स केल्यान, जायते रितीचे व्हडलो मनीस संवसारांत प्रिचर. आमचे इंडियाक तो आयलो थोड्या वर्सां पयलें, बेंगलोराक आयिल्लो, जायतो लोक गेल्लो आमच्या गांवचो. तो कितें म्हणटालो गे म्हळ्यार तो कातोलीक मनीस न्ही, इवँजेलिस्ट. तो कितें म्हणटालो गे म्हळ्यार तुमकां आजापां जायचे जाल्यार कातोलीक धर्माक वचा, कातोलीक धर्मांत पळया म्हणटालो. कातोलीक धर्मांत खंयसर जाता ती आजापां एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार म्हणटालो.
जर एका मनशान कातोलीक न्ही आसल्यान ती म्हणाचें जाल्यार आमी कातोलीक जावन आमकां ह्या जेजूच्या सॅक्रिफिसाचो अर्थ कितें बगूंक नजो तर मोगाच्यान आज आमी एक निश्चय करया आज जावन जेजूचो सॅक्रिफीस मिसाचें बलिदान तें भेटोवंक येताना उर्बेन आनी मोगान आनी आशेन भेटोवंक आमी प्रयत्न करया ह्या बलिदानांत जेजू म्हज्या काळजांत येतलो येयचे आनी जेजू म्हजें तें जी येतलो म्हाका गरज आसची कृपा तो म्हाका दितलो आनी हांव आनी जेजू एक जावन जियोवची सकत आमकां मेळटलें म्हणलें चिंतूंक आनी मागणें करूंक आमी आज प्रयत्न करया. उबे रावया. आमचो बाबार्थ आमी आतां उसारया सकट सांगाता. आमचो बाबार्थ उसारचो हो जावन आसा त्रिएक देवातय पवित्र सभेतय आनी पवित्र सभेन शिकयल्या सतातय हो भक्तीन मानान आमी आतां सांगाता म्हणया. सतमंतां देवाक सर्वद्वेतारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभावलो आमकां मर्येतान जल्मलो पावस पेला ताका ताणें कस सुसलें ताका कुर्सार जातलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सुटलो सर्वद्वेतारा बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार भक्तांचे बक्षाने कुडीचे जिवन पावन हसनाचें जिवीत आमेन. सर्गींच्या बापा ही सकट मागणी आतां आमी तुज्या मुखार दवरता. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या जिविता मुखांत हेरांक क्रिस्तासाची हाडची बळवंत हातेरा कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी सेवा भेटोवंक तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन एवकारिस्ताचो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांक प्रायस्तांक आनी तांची जतन करच्या समेस्तांक जिणेचो शेवट समजूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांताच्या भावा भयणींक तांच्या कामांत भद्रती जिणेंत संतोष बरी भलायकी आनी कुटुंबाचो पाठिंबो फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भावारी हजार जाल्लेल्या आमी जेजू परी उदार मनाचे जावन आमकां पेल्याचे सेवेक समर्पूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी आतां आमी मौनपणी उसारया. सर्गींच्या मोक्याळ बापा ह्या संवसारी मनशा सांगातार आमची आशा तुवें दाखयल्ली आनी तुज्या पुताकय ह्या संवसारांत धाडून ताणें आमच्या सांगाता सदांच आसूंक तुवें बरें एक योजन घालाय. तो सॅक्रिफीस एवकारिस्त आज आमी तुका भेटयता. आमकां जाय आसची कृपा सर आमच्या वावराक सर आमच्या शिकपाक सर आमच्या गरजांक तूं पाव. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सी टन. काणके सौम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजांचो सांग्यो तुज्या मोगाच्यो मुंडकोवाचो भेटयता बापा वायंदाकाचो अर्पिता तुका
मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ताकून जगती तू अख्खा काणगे सोम्या काणिको मोगळ तुझ्या भुरग्यांच्यो देवाशी काळजांच्यो सांग्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या केपेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीची कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका भेटोवन दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक सुवायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगात घेतल्या आमा समेस्त तांचो शांतीन आनी मोगान संपून एकवट जायचो कर. क्रिस्तांच्या सम्या मारिफा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो करो याजा निरंतर भेटोवचो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचे रागात पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. वचून सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. मोन सर्गी तुका जय मोन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपल्याच खुशेन कश्ट मरान सोसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस घेयात आनी अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सस्नीक काराराचें रगात पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारो तेणें हे म्हज्या उडासा करात. बाबाट तसो घट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्याने तुलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्याने तुलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेगा चवथाल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भगवान जुजे तिसपती, भगवान धर्मदूत, सांत आंतोन आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयल्या मागण्या आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता अशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नात्रेकत्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांदी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत देवाचे शिडले. संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत देवाचे शिडले. संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. म्हज्या उडासाक करूंक जेजून आमकां फरमायलां. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी.
सुमिया तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D69. सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दादारा तुझी असे दयाळा सर्गीची पवित्र जीणाची उगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दातारा आमच्या खर्चाने घर बेडा पाटई सांगात आमच्या घरा सेवेन सेवेतन आमकां आवय दयेन सरकार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दादारा संबोधा तुका चलोय निस्वार्थ कृपेस पेटयलो पवित्रत्म्याक दिलो संसार नवो गेलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दातारा कितली मोवाळ गांपूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची देवी कणाक दुस्कची पवित्र जीणाची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसारा लागुयची वेचीव दातारा मोगाळ शांती सागोरा
जेसू आमच्या पोसारा लाभची बेसुदारा कळसानी करमिडा पाटई सांगात आमचं भुयणा सेवे स्पिरितान आवय दयेन सरगा मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेसू आमच्या पोसारा लाभची बेजीवदारा मुड्याच्या आनी वायनाच्या रुपार जेजू खरोच आमच्या काळजांत आयला. ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. प्रार्थुया. बापा, ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मायपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सुफळ कुणां जेजूची आमोली कूड आनी रगात तूं आमकां दिताय. दिनवाशे काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. देवाक आशा आसली मनशां सांगाता रावंक आनी ती आशा जेजू मारिफात देवान ती भरती केल्या, संपूर्ण केल्या. आज तोच जेजू म्हज्या काळजांत म्हज्या जिबेतांत रावता. त्या जेजूक आमी स्वागत करया आनी सगळ्या ह्या आमच्या हप्त्यांत ताका सांगात दिवंक, ताका आमचो सांगात दिवंक आनी ताची कृपा आमी जोडोवंक, देवाचो आदार जोडोवंक बेसावंक घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. मोगा संदेश घेवो सम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा पासारतान तुझ्या पोषण आमचे गेला कृपे बेसावानी आमका तुवे
बेवडा रस्तोचे परगडता मोगाळ पुत्रा सोबे